by their management. No. I have been interacting with these people regularly. I have been speaking to these people. They are ready to work, but their contracts were not renewed. Now the 108 services, though it's outsourced, they have no liberty to either increase the salary of their staff, neither they have liberty to take them away, because 108 did not tell me to bring those 30 people. I put the proposal. Right, of course, yeah, I agree with that. And I am the government had trained them. Government no. Andhra Pradeshan GVK MRI ची सर्व्हिस आशिल्ली, थंयच्यान आमी 30 लोक हाडले. त्याच्या उपरांत 45 lakhs खर्च करून आम्ही 15 आमच्या लोकांक धाडले, ट्रेन केले, हाडले. तांकां बी त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट त्यांचो रिन्यू करूंक ना. नाव जस्ट हियर मी, just by my 15 people working, they must be absorbed by the government, because many of them can be of great help to the government, and this issue needs to be resolved because it will help us I am saying both of us, because to save lives of our people. And most importantly, when those 30 people went, they should have already found, before not renewing their contract or they were leaving, they should have found a way to replace those 30 with the same qualified people. Today what are these people? 10 days training ke liye log. Will government take even at least management of 108 to the task in terms of audit and in terms of trained manpower? Sure. एक म्हणजे ट्रेन मॅनपॉवर जी आसा पळय ती रिस्टोर करपाक जाय, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे इट इज नॉट अ कॅरियर. You cannot play with the lives of people. ट्रेन जो स्टाफ आसा तेजे तो मेंटेन करपाकूच जाय, ह्या मताचो हांव आसा. दुसरी गोष्ट, ऑडिट जो पर्यंत जायना, वी कांट रिकॉर्ड ब्लॅक अँड व्हाईट काय मेळचे ना. ऑडिट शुड बी देयर. गव्हर्नमेंट सेज जी एम्बिशियस तांची दीनदयाळ हेल्थ स्कीम. I am making a categorical statement. I am making a very government is very opposing that. I am not saying that, because I went through this phase. ज्यांना प्रायव्हेट डॉक्टर जर सहभागी जावंक ना, आम्ही एक कार्ड दिता, आम्ही गरीब जनतेक एक आधार म्हणून कार्ड दिता. बेश्टे नावा खातीर कार्ड न्हू. क्रेडिट कार्ड दिल्यार थोडो तरी क्रेडिट गावता. डेबिट कार्ड जर वापर केलो आनी तेजे 0 रुपये असले फायदो काय ना. त्या मनशाक आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल न्हू, खंयचेय हॉस्पिटलार तो गेल्यार रेकग्नायज केल्ले प्रायव्हेट डॉक्टरांक बी तेजो फायदो जावंक जाय. CGHS रेट्स हे काही डॉक्टर वचून मेळ्ळ्या सेक्रेटरी हेल्थाक, नवो जो जाला तो मान्य करपाक तयार ना. खंयच्याय हॉस्पिटलान CGHS रेट म्हणजे एक्स्ट्रा पयशे दिवपाचो प्रश्न. दिस आर सेंट्रल गव्हर्मेंट रेकग्नायज रेट्स फॉर वेरियस प्रोसिजर. इफ यू से दॅट ऑल फॅसिलिटीज विल बी अवेलेबल इन GMC and I am going to use an insurance agency to bring my money back from government to insurance company to Goa Medical College, doesn't make sense to me. So my whole thing is that I also went through this. There was very tough time to get the private doctors on board, because they are very fixated with certain things, but they are ready to accept the CGHS rates. So why is this government, when they are bringing out a new tender, not accepting those rates? And you have seen in the conditions, within 72 hours they have to, if it is not available. Appendix जर फुटपाक आयलो की ते 72 hours रावचे. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान थंय कसो वयतलो, हे प्रश्न हांव फक्त विरोध करपाक म्हणून सांगना. हे दीनदयाल स्कीम, हे सगळे हेजे IOG सबसिडायज करात, हेल्थ केअराक सबसिडायज करात गोवा मेडिकल कॉलेज, आरोग्य केंद्रांत थंय सगळे फॅसिलिटीज उपलब्ध करात, आणि सामान्य जनतेक सगळे गावचे अशे फॅसिलिटी करात. परत इतली बरी स्कीम, कारण गव्हर्नमेंट वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट, इवन मनोहर पर्रीकर वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट की दिस स्कीम विल बी द सिग्नेचर स्कीम ऑफ दिस गव्हर्नमेंट. बट थंय सुद्दां खंय तरी ब्युरोक्रेसी घुसलीच. एक म्हणजे ते ब्युरोक्रेसी घुसली. दुसरी गोष्ट का फक्त डिले जालो, खरं म्हणजे एको डिले जावपाक जायना आशिल्लो. आणि रिगार्डिंग द रेट्स, आय एम फुल्ली एग्री दॅट इज प्रायव्हेट अँड साखरे हॉस्पिटल रेकग्नायज करा. म्हणजे ते प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आसा पळय न्ही, दे आर नॉट एफोर्डेबल विथ कम्फर्टेबल विथ दॅट रेट्स. दॅट्स वाय दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर दीस दीनदयाल स्कीम्स. जर ते थोडोसो चेंजीस केले आसत जाल्यारूच ते रेट्स. टेंडर काढली डॉक्टर, टेंडर काढली. आमशेकराचे हॉस्पिटल आसा वाळपय, सरकारी हॉस्पिटल आसा आमशेकर प्रयत्न करून बरे डॉक्टर्स हाडटा आपल्या हॉस्पिटलान. लोक खुबशा प्रमाणात थंय वयता. तो जर थंय सहभागी जावंक ना, ती काय फायदो, डेबिट कार्ड लोकांक ताजो फायदोच जावपाक शकना. हांव म्हणटा की हांवें सरकाराक ह्या खातीर पयलीं सांगलें की एटलिस्ट इन अ सिटी 1 हॉस्पिटल शुड बी कंपल्सरी. म्हणजे कितेंय करून गव्हर्नमेंट ते टाय अप करता. म्हणजे उदाहरण बिचोलेन एक जालें, साखळेन एक जालें, मिनिमम वाळपयन एक जालें, अशें ज्यो भितर इंटिरियर सिटीज आसा देर शुड बी 1 हॉस्पिटल एटलिस्ट टाय अप. प्रत्येक कडेन कमीत कमी एक, आयदर फोंडा सारकेल्या सिटींनी 4 जायत, म्हापसान 4 जायत, बट कमीत कमी एक तरी जावपाकूच जाय. रिगार्डिंग द रेट्स ह्या विशयाचेर नेगोशिएट करून ते फायनलायज करपाक जाय, जाल्यारूच त्या स्किमीचो थंयसर उपयोग जातलो. नाल्यार अनलेस अँड अंटील दे वांट टू कम बॅक अगेन टू CGHS रेटाचो थंय कांयच उल्लेख ना. हो जो ब्युरोक्रेसीचो प्रश्न आसा, कारण अगेन तुमी म्हणटा तशें यू गो टू दी सेक्रेटरी हेल्थ इज नॉट अंडरस्टँडिंग द इशू. हाऊ टू गेट हेल्थ डिपार्टमेंट आउट ऑफ दिस ब्युरोक्रेटिक टँगल?
there is no bureaucratic tangle. There has to be a will that I want to You do want X, a political Y, Z. will. If we were able to do during, I'm not saying everything we did was right. Perhaps there must have been footfall. There must have been some mistakes. Tomorrow, if you get an opportunity, we are not going to make the same mistakes. So what I am trying to request, doctor, is that these issues have to be very serially and severely dealt with. आमकां कितें जाय, आमकां लोकांक There फायदो should be पावलो tough जाय. political will. आमकां आमचे गोंयचे जनतेचे जीवन वाचोवपाक म्हणून 108 चे उल्लेख केलो. मेडिसिन्स फ्री लोकांक गावंक जाय. ते गावना. टेंडर 15 महिने डिले जाली कित्याक खंयचे तरी विद्वान सेक्रेटरीन सांगले की सगळे टेंडर तुम्ही डेंटल विंटल IPH बी सगळे कंबायन करून टेंडर फुडें व्हरात. हे केन्ना इतिहासान जावंक नासलेल्यो गोष्टी No, that is जाल्या. not, that is not feasible. फिजिबल ना. आणि दुसरी गोष्ट कितें आसा, डॉक्टराक माझी विनंती आहा की आमी सगळे मतदारसंघ जे आमी रिप्रेझेंट करता हे गरीब लोक थंय रावता. फक्त आमी आयज हांगा आमी आयले आयज हांगा ते आयल्या तेंचे पक्षाचे लेवलचेर हांव म्हाज्या पक्षाचे. गोंयची जनता अशी 70 सारखे खुबशे लोक पाली कॉन्स्टिट्युन्सी सारखे काय 70 काय बिचोली काय पेडणे वो गरीब लोक जेन्ना हॉस्पिटलान वयता ह्या गरीब मनशाक फाल्यां तुवें 25,000चे मेडिसीन हाड म्हणून सांगलें भायल्यान खंयच्यान हाडटलो. हाऊ टू गेट दिस ब्युरोक्रेटिक थिंग आउट ऑफ द वे. कारण फायली जर क्लियर करपाक जाय, बट देन द ओनली वे कॅन बी. पण तुम्ही ब्युरोक्रेटिक म्हणून आम्ही मंत्री जेन्ना जाता ब्युरोक्रेट आमकां म्हाका खंयच्या ब्युरोक्रेटान सांगलें माझी फायल क्लियर करी म्हणून. हांवें 24 वरां भितर फायल क्लियर केल्या. नाव हेल्थ डिपार्टमेंट इज विथ डेप्युटी CM हिमसेल्फ. यू कॅनॉट आस्क फॉर अ बेटर मिनिस्टर बिकॉज डेप्युटी चीफ मिनिस्टरच ताचे आहा. विल यू पुश फॉर सर्टन रिफॉर्म्स. कारण तुम्ही दोतोर, तुम्ही त्या पक्षाचे ज्येष्ठ पुढारी. विल यू पुश फॉर सर्टन रिफॉर्म्स जंय ही आरोग्याची गजाल जाग्यार पडटली. ऑफकोर्स डेप्युटी CM हेल्थ मिनिस्टर जाल्या उपरांत आता 3-4 महिने जाले आनी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा डेप्युटी CM जाग्यार उडयत आसा. म्हाका खबर आसा बाय टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन दीस हेल्थ मिनिस्ट्री. म्हणजे बाकीचे टेंडर्स आसतले, बाकीचे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट आसतले. कारण फाटले जर पळयत ऑलरेडी तेंच्यांनी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंटा खातीर ऑलरेडी हे मागयल्ले. टेंडर्साचोय विषय सॉल्व केला. बरीचशे हॉस्पिटल्स तेंच्यांनी स्वता विजीट केला. सगळे विषय जे आसा ऑलरेडी समजून घेतला. आय थिंक इट वील टेक अनादर 3-4 मंथ्स. बरेचशे विषय जे आसा हे जाग्यार पडपाक शकता आनी ते जाग्यार पडटले. ह्या कालच्या बजेटा भितरय बी मुख्यमंत्र्यान एक सांगिल्लें की आपलो फोकस हेल्थ सेक्टर विल बी द सेकंड फोकस एरिया ऑफ द बजेट. ते बजेट आयकतकीर आर यू सॅटिस्फायड? आय एम अगेन अपीलिंग टू डॉक्टर because doctor has experience of the department. हांगा जो पर्यंत मंत्री फर्म रावना, जो पर्यंत आमचो विजन जे का की बऱ्यापैकी सोयी सामान्य जनते गावप, तुम्ही 1000 कोटी दिया, 500 कोटी दिया, 200 कोटी दिया, कांयच फरक पडपाचो ना. आणि दुसरी गोष्ट हे आयज आमचे आर यू हॅपी विथ द प्रोविजन्स इन द बजेट फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट? म्हाका गेल्या 3 वर्सान काय फरक दिसूंक ना की कितें इम्प्रूव जाला. आणि फरक बजेट एलोकेशनाचो न्हू, फरक आसा जे कितें सोयी आसा ते मार्गार कशे लावचे हेजेर आमी खंय ना खंय चर्चा काय. हांव आयज मुद्दम तुमच्या फोरमार सांगता, डॉक्टराक हांव सदां केन्ना केन्ना आमी उल्लेख काय गोष्टीचे करता की आरोग्य सेवा हे म्हत्वाची गजाल. आनी हे हांवें सांगपाची गरज ना. आयज जेन्ना मतदान करपाक आमी घरोघरी वयता, हांवें एक उल्लेख केलो एसेंब्लीन, एक 10 वर्साची चली जमनीर न्हिदल्या. शी इज लायक अ लिव्हिंग डेड. 1 month she is in Goa Medical College and they say that all the reports given are normal, and after 1 month when the parents go back, they are uneducated, they say she is mentally retarded. I think the person who has given the report is mentally retarded. ह्या तरेची गोष्टी घडू नये. And I am taking, actually I have said I am going to take doctor also with me just to see, because these things, and there is no politics here. This is somewhere where the human aspect has to be present. I have gone through it myself with my father. When he had a heart attack, I put him on the back seat of the 118 NE in those days and I brought him to Goa Medical College. My daughter had an issue. I am very passionate about healthcare because I don't want to score political brownie points here. हांगा विषय आमकां सगळ्यांक लागता. फाल्यां साखळी खंयच्या परिसरात काय बिचोलीच्या परिसरात कोण बरो ना जाता, हे 108चा स्टाफ आमकां व्हरतलो, हे कांयच करू शकचे ना. म्हणून विनंती म्हाका डॉक्टराक खूब हांगा प्रभाव आसा सरकारान. हे डॉक्टरान एकूच विनंती हांव करूंक सोदता की तुमकां खबर आसा सगळी गोष्टी, आनी खंय ना खंय हे ब्युरोक्रेटीक सोडून दिया, पण सरकारान एक विल दाखोवन दिवंक जाय. आनी हे तुमकां कशें कळटलें बजेटान एलोकेशन न्हू. आमी जेन्ना गांवांत 6 महिने वयतले तो म्हणटलो की बाबा गोवा मेडिकल कॉलेज आपल्याक सगळे गावल्या. बरें, हो विषय. विश्वजीत बाब, तरी सध्या तुम्ही कितेंय करा बजेटा भितर फाटली 3 वर्सांचे अनुभव आले आणि ही इज बिकम व्हेरी पेसिमिस्टीक अबाउट द वे मिनिस्ट्री इज बींग रन. विल दॅट चेंज?
बिकॉज यू कॅनॉट फकाणां आरोग्या कडेन फकाणां कोता येना ना आरोग्याकडे फकाणां हे सरकारूय करिना पहिल्यान पयली आसा आरोग्याच्या बाबतीत हे सरकार सिरियस आसा तशेंच आनी नवीन हेल्थ मिनिस्टरान आपल्या कडेन घेतल्या उपरांत म्हाका दिसता फाटल्या 3 म्हयन्यांक तेंच्यांनी जो रिव्ह्यू घेतला आनी तेंच्यांनी ज्यो स्टेप्स घेतल्या फुडल्या येता त्या दिसांनी आमकां प्रत्येक म्हणजे सगळ्या दीनदयाळ स्किमी पासून ते 108 पर्यंत सगळे विशय सुट्टले फ्रॉम GMC पासून ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर पर्यंत प्रॉब्लेम्स आसा हांव अशें म्हणना की प्रॉब्लेम ना अशें हांव म्हणना बट ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा खातीर एक थोडोसो वेळ लागतलो ते प्रॉब्लेम्स हे सुट्टले तुम्ही आणि जर डेप्युटी सीएम जर सॉल्व करपाक शकना जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट की तुमगेली ती सद्याची डिस्पेन्सेशना भितर आनी कोणी वचून सॉल्व करपाक शकतलो इतली तांची तुमची काळजी तीच आहा की दोतोरान तरी लक्ष घालचें हांव सदां म्हणटा की डॉक्टरान लक्ष घालूं जाय की डॉक्टर अनुभव आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो आनी तेच न्हू हांव विशय ह्या तरेचे मांडला की हाऊस विल बी युनॅनिमस इन गिविंग सपोर्ट टू इम्प्रुवमेंट ऑफ हेल्थ केअर इन द स्टेट ऑफ गोवा विच इज डिटोरिएटेड इट इज परत सांगता तुमकां आमी जेन्ना विशय मांडटा आमी मुद्द्याचेर मांडटा हे तुमी पर्सनल कोणाचेर अटॅक म्हणून आमी करूंक सोदिना पूण मुख्य म्हणजे कांय गोश्टी हाती भायर गेल्या आनी हे हाती भायर कित्याक गेल्या कित्याक मंत्र्यांनी ब्युरोक्रेटाचेर चड विश्वास दवरला आनी चड तो ब्युरोक्रेट सांगता ते करपाचो प्रयत्न हांगा जाला आनी म्हाका खबर आहा खंयचे खंयचे ब्युरोक्रेटान कितें केलां पूण ह्या लोकांचेर खंय ना खंय दबाव हाडून हांकां दबाव कित्याक आमची गोंयची जंतूचे आरोग्य जर आमकां सुदरूंक जाय तर खंय ना खंय मंत्र्यांनी एक बडी मारपाची गरज आसा बाबा हांव सांगता तें कर तुमकां जर कायदो फॉलो करूंक जाय कायदो फॉलो करा पुटअप ह्या तरेचे करा पूण आमकां ह्यो सोय जाय आमच्या लोकां खातीर पयर आतां डॉक्टरान उल्लेख केलो टेंडर ऑलरेडी भायर सरला CGHS रेटाचो उल्लेख केलो ते उल्लेख ना ह्या टेंडरान आनी हे दीन दयाल स्कीम म्हाका दिसना विल टेक ऑफ आय हॅव नो फेथ इन दॅट दीन दयाल स्कीम बिकॉज देर आर सम ब्युरोक्रेट्स हॉस्पिटल्स विल नॉट पार्टनर विथ गव्हर्नमेंट डॉक्टरा खबर हांव जे उलयता डॉक्टरा खबर आहा कांय लोकांनी ऑलरेडी सजेशन्स दिल्ले आसा आनी ते ब्युरोक्रेटान ते ओव्हररूल केला आनी ते ओव्हररूल करून टेंडर काडला आनी जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टरच्या लोकांनी जे सजेशन्स केल्या आनी हे बी मान्य केला की CGHS रेट्स तुम्ही जर मान्य करपाक तयार आहा कार्ड दितना ते खंय CGHS रेट्स जे अप्लिकेबल आसा म्हणजे तुम्ही एक एक्स हॉस्पिटल तुम्ही साखळीन जर रेकग्नायज केले ते CGHSच्या रेट्सा वयर पयशे दिवपाची गरज ना बरोबर म्हाका लास्ट एकच सांगात ह्यो अमेंडमेंट्स जावपाक शकतात काय बाण सुटलो तेच म्हणटा बाण सुटलो परत बाण घेवप शक्य ना ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा ताका रिस्पॉन्स कसो मेळटा हाज्या उपरांतूच तेजेर परत एकदा विचार जातलो म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टरान हे डिस्कस केल्या उपरांत त्या टेंडराक पुराय प्रायव्हेट सेक्टरांतले हॉस्पिटल्स कशा पद्दतीन रिस्पॉन्स दिता ते पळोवनूच ते रिवायज जातले अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल नाव म्हणजे रिव्हिजन जर करपाचें आसत जाल्यार ते मागीर करचें पडटा रिटेंडर जातलें हांव इतल्याचेर थांबता वेळ सोंपलो म्हजो पण सगळ्यांची इच्छा इतलीच आसा की जेन्ना दोतोरा सारको मनीस आसा आनी हेल्थ डिपार्टमेंट डेप्युटी सीएमा कडेन आसा किती तरी फरक पडचो ज्या तळमळीन विश्वजीत मुद्दे मांडल्यात ते मुद्दे अशे की प्रत्येक गोंयकाराक आनी गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक केन्ना नाल्यार केन्ना एमर्जन्सी भितर ते येवन आपटतलेच तो आपटता तेन्ना एक्सिडेंट जावचो न्ही हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या हलगर्जीपणा लागून इतलीच सगळ्यांची इच्छा आसा तुमी दोगी जाण आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार